हात लायना काय म्हणून सांग. Kasi no sé, atleta que. असे एक एक लाईन इशे कोण इशे अच्छा इशे चला यो माशा आपल्याला Begini, masih sih, iya wajar. Kakak masih मासे रस कोणाला थोडा इगोजी असतो आता इगोजी असा मासे रस मासे कोणाला
फादर वाडी आहे. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. प्रितीच्या बाबा भयणांनो आणि दुखी जाल्ल्या बॉलमॅक्सी आमच्या पाद्री भावाच्या गोरज्यानो, आमचे मदलो देवान ताका जाय म्हूण आपणाशी आपोवन व्हेलो आनी आमचे मदलो ताका काडलो म्हूण आमी दुखी जाल्या. पूण तोच सर्गीचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा, कोश्ट सोंसतल्यानो वजन भोगतल्यानो म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसव दितलो. तर ह्या आमच्या दुकान ताची गोठाय आमकां मेळूंक, हें दूख क्रिस्ती मनान आमी सोंसूंक आनी त्याच बरोबर ह्या आमच्या भावा खातीर आमी बापाक प्रार्थुया. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उरलेला जाला. पांच दिसां तुजी चोरणां, तोय म्हाका विसव तूं दिताय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्वेस्परा काकुतीन आमची मागणी आयकून घे. फादर बॉलमॅक्स तुज्या चाकराच्या आत्म्याक ह्या संवसारांतलो भायर सरूंक तुवें फॉर्मायलें. ताका स्वर्गीच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भक्तांचो सांगाती ताका कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. काकुतीच्या बापाक आनी सर्व बुजवणेच्या देवाक तूं सासणीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाच्या काळोखांतली आमकां जिविताच्या उजवाडान पावयताय. दुकान सुस्कारतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी खालतेपणी प्रार्थना. सर्वेस्परा जा तूं आमचो आसरो आनी बळ आनी ह्या दुखाच्या काळोखाच्या आनी विलापातावन तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सुम्यान आपण मरण आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून आमी ताचे सोरी धांवून येवंक शिंकर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर्व दुखां पुसून वयतलीं थंय आमच्या भावा कडेन एक दीस आमकां
सगल्यांक एकवटाय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. अति गजे को असाय सांगाय अशे गजे को सगळ्यांना मागता मातशें इगोजी लागीं वयचें. आतां हिंगासून आमी बॉडी इगोजी लागीं वतले. उपकार करून मग मस्त ते दाहणे घाल तुझ्या प्रेस करून घाल ना भितर कवर लाइट
आमचे चोड मोगाचे आसता तांकां देव सदांच वेगीं आपोवन व्हरता. मंगळारा दीस सगल्या गोंयकारांक सकाळीं फुडें काळजाक व्हड धोको दिता तसली खबर आयकूंक मेवली. आमचो एक साबार देण्यांनी बोल्लोलो पाद्री देवाधीन जालो. पाद्र बॉलमॅक्स पेरेरा एक शिक्षक, पर्यावरणा खातीर वावुरपी, बरो संगीतकार, तरणाट्यांक मार्गदर्शन दिवपी आनी आमचें गोंय राखूंक फुडाकार घेवपी जाणें एक काळजीदार सैनीक कसो गोंय राखूंक आपलो जीव खर्चिलो. पाद्र बॉलमॅक्स पेरेरा आब्रिलाचे 24 1976 वर्सा केपें गांवांत जल्मलो. तांची आवय बापूय शेतकामती जावन आसलीं आनी हाकाच लागून श्रिस्तीचो मोग तांच्या काळजांत रिगलो. ते भुरग्यापणार थावन ह्या वातावरणांत वाडले आनी तांकां गोंयची अस्मिताय राखूंक, गोंयच्या पर्यावरणाचो सांबाळ करूंक चड म्हत्वाचें म्हूण कळोन आयलें. 5 भावनां मदले ते एक आनी पाद्रीपण वेंगोवंक ताचे आवयन ताका प्रेरणा दिली. तांची भाव भयणांची नांवां जावन आसात शालिनी पेरेरा, रेझिक पेरेरा, एरिन पेरेरा आनी लॉयड पेरेरा. 1989 वर्सा ते सालिगांव सिमिनेरींत भितर सरले. उपरांत ताणें सेंट झेवियर्स कॉलेजींत आपलें उंचलें शिकप बॉटनीन केलें. मागीर ताणें रायतूरचे सिमिनेरींत फिलॉसॉफीचें आनी थियोलॉजीचें शिकप पुराय केलें. आपलें यादनिकी जबाबदारी पाळटना पाद्र बॉलमॅक्सान आपलें फुडलें शिकप चालू दवरलें. ताणें आपलें पोस्ट ग्रॅज्युएशन इकॉलॉजी आनी पर्यावरणान सिक्कीम मानिपाल महाविद्यापिठांतल्यान केलें आनी उपरांत 2017 वर्सा PhDची पदवी जोधपूर महाविद्यापिठांतल्यान मेळयली. आपली यादनिकी जबाबदारी पाळटना पाद्र बॉलमॅक्सान आपलें फुडलें शिकप चालू दवरलें. फेरगोस्कारां आनी तांचे इश्ट तांकां एक हांसतो आनी उर्बेवंत मित्र कशे मानताले. ते फुटबॉल आनी संगीताच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन ताणें तरणाट्यांक एकठांयले आनी फुडारीपण घेवंक आनी समाजीक आव्हानांक फुडो करूंक शिकयले. आमच्या भारतांतूच न्हय पूण UK आनी हेर देशांनी भेट करून संगीतांतल्यान आनी माचयेर पावल दवरून भावार्थ आनी बोरवासो ताणें व्हडे उर्बेन पुरगोटलो आनी सगल्यांक ते एक बरे नमुने जाले. आपल्या यादनीक भावां सांगाता ताणें मुजगाच्या जोम्यांत भाग घेवन संगीत साधना आनी कले वरवीं देवाचें उतर पुरगोटूंक, समाजीक जागृताय हाडूंक आनी श्रिस्तीचो मोग आनी राखण करूंक ही भावना सोमेस्तांच्या काळजा मोनांनी उत्पन्न केली. आपली हुकुमशाय चलोवन न्हय पूण आपल्या मधूर आनी नाजूक स्वभावा वरवीं तांणी तरणाट्यांची काळजां मोनां जिखलीं आनी तांकां घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर झूज मांडूंक
तांकां सोंपें जालें आनी तरणाटीं आपलो सहकार दिवंक खोशी मनांत फुडें सरलीं. याज्ञिकी जबाबदारी पाळटना पाद्र बॉलमॅक्स उपप्रोफेसर कशे बॉटनी हो विशय सांत जुझेवास कॉलेजीन कोर्तालीं शिकयताले. आमच्या शेतां बाटांचो, न्हंयांचो, मानशांचो, तळ्यांचो सांबाळ करूंक न्हंय फकत एक विज्ञानीक जबाबदारी पूण दर एका नागरिकाची आत्मीक आनी पयली वयली जबाबदारी म्हूण ते उगडास करताले. खेरीतपणी कोविड-19च्या समयार तरणाट्यांक आनी गांवच्या लोकांक घेवन पाड आसलोलीं शेतां वापरून ताणें वेगवेगळी पिकावळ उत्पन्न केली आनी आपूण तांचे बराबर वावरून उत्तेजन दिलें. हे तरेन सान फ्रांसीस शावियराचे फिरकोजेंत चिकले शेतकामत करूंक उर्बेन मुखार सरले आनी आत्मनिर्भर कशें जावं येता तें शिकयलें. ताणें केल्ल्या ह्या उत्तम वावरा खातीर तांकां 2023 ह्या वर्सा कर्मवीर चक्र रुपया पुरस्कार फावो जाले. पवित्र पुस्तकांत 2 तिमोथी 4 7वी वोड अशी मेळटा. शेवट पर्यान हांव बरें झुजलां. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडल्या. भावार्थान हांव थीर रावलां. हें सारकें आमच्या पाद्र बॉलमॅक्स पेरेराक लागता कारण न्हंयच एक याज्ञीक कशे ते इगोर्जेंत रावले पूण आपलीं पावलां लोकां सांगाता मारून तरणाट्यांक सांगाताक घेवन आपली सेवा दिवन कोरण्यांनी करून दाखयलें आनी देवान दिल्लें 50 वर्सांचें जिवीत ताणें निस्वार्थीपणान सारलें. ताणें केल्ल्या वावराचो देवान तांकां इनाम फावो करचो आनी तांच्या ओतम्यांक शांती फावो करूंक सोमेस्तांच्या नांवान देवाक आमची खालती विनवणी. आतां थोड्याच वेळान तांचे निमाणे यात्रेचे मिसाची भेट सुरू जातली. पुराय गोंयचो लोक वेगवेगळ्या गांवांतले तांकां निमाणो आद्योस करूंक हांगा जमल्यात. आमच्या काळजा मोनाची तयारी करून शिताबेन वांटो घेवया आनी दुखेस्त फामिली पासत मागुया. Every section of the society. Despite his religious duties, he took upon himself so many other responsibilities about saving Goa and conquering what we say dies and Goinche dies. You know, it's the gift given by God. Goa as a beautiful place of paradise. Our agricultural fields, our hills, our rivers, our khazan lands, the entire environment. He made a great impact, not only on the youth, but people of all ages. I myself was so much motivated. We met accidentally, but now when I look back, probably this was designed by God. We met in 2018. My good friend Roshan Matthias took me to his parish Nerul, where we met briefly, and as per God's plan, he was transferred to Chikalim and then became not only a friendship, a companionship. He was though younger to me, but for me, I took him as a mentor, a guide, a spiritual guide for me especially. You know, we always used to discuss, and I used to, whenever there was any doubt, I used to ring him up even in the middle of the night. You know, the only thing is we have to remain on an honest path. Only then
we will win this battle to save Goa from the destruction that is happening. So, if we have to give a tribute to Father Bolmax, the biggest tribute will be to carry forward the legacy of Father Bolmax for Goa, and this will be an example for every person, to take up responsibility and save whatever is there of Goa. That will be the biggest tribute for Father Bolmax. Today we have lost not only a servant of God, but one of Goa's great sons. Here was a man who fought for his environment. Here was a priest who taught his people to cultivate fields which were uncultivated and showed the true way as to how Goa has to proceed further if we, the citizens of Goa, Ami Goenka, if we are going to protect our lands and our heritage. The Enough movement did not have much direct interaction with him, but I did have occasion to speak to him on several occasions about the movement and the need for his participation in it. He had spoken to me and to us who are now involved in fighting for a new Goa. Tomorrow is our 40th anniversary of statehood. We had fought for a Goa that would be truly a place for Ami Goenka, the Konkani speaking people. That dream partly lies shattered today. We have to move forward on what remains, and it is citizens like Father Bolmax who started the process even before this movement has started. Father Bolmax has gone, but he has sowed the seeds, and he has robbed that land, and we hope that the seeds, the robbage is happening, they will flourish and give added strength to us Goans to fight for this land, to keep it as the home of the Konkani people. तुमच्या सगळ्या नावाच्यान हांव तेका अंतिम I pray for his soul and for all that he has done for someone else is using it. We don't know if we have authorized it. Somehow it doesn't do anything with authorization. We are only security. There's someone else also trying to. Chef. What day? Okay. Then take a log of it. Okay. So this one, bundle up. Please mirroring your link. I don't know if you have authorized it. Accident this thing. No, he is not he does this. He does other.
Please go back. Please.
ताच्या जिवितांत धर्मीक शिक्षणीक श्रेष्ठताय समाजीक जागृताय आनी गोंयची संस्कृतीक जीव सृश्टी म्हणल्यार इकॉलॉजी दायजा विशीं खोल हुस्को आसलो दिसून ताच्या जिवितान येता. ताचे सुरवातीचे जिवीत आनी शिकवण. फादर पॉल मॅक्स हाचो जल्म एप्रिलाच्या 24 1976 ह्या वर्सा केप्पें गोंय जालो. एका साद्या शेतकार कुटुंबांत तो जल्मलो. ताची आवय बापूय, ताचो बापूय कायतान नाझारेथ पेरेरा जो सोंपला आनी फिलिपिना कार्डोसो तिची आवय. शेतकार आशिल्ल्यान जोडणीच्या संबंदा कडेन लागीं आसलें ताचें सैम शेती आनी पर्यावरण राखून हाचो ताचे जिविताचेर खोल परिणाम जालो. शेतकी वातावरणांत वाडटना गोंयच्यो अस्मिताय तिगोवन दवरूंक पर्यावरणाची आनी पारंपरीक गांवच्या जिविताची राखण करूंक ताच्या काळजांनी विस्वास निर्माण जावंक मदत जाली. तो 5 भावंडां मदलो चवथो भुरगो आनी आपूण पाद्री जावपाची ही निमणोया फाटली प्रेरणा आपली आवय फिलिपिना म्हूण तो श्रेश्ठ तिका दितालो, क्रेडीट दितालो. ल्हान पिरायेर म्हणल्यार 1989 ह्या वर्सा तो सालिगांव सेमिनारीन 8व्या वर्गांत शिकता आसतना सेमिनारीन प्रवेश ताणें घेतलो. सालिगांवचे सेमिनारीन तो शिकतालो. उपरांत ताणें आपलें शिक्षण म्हापसा हांगाच्या सेंट झेवियर्स कॉलेज हायर सेकंडरी आनी सेंट झेवियर्स कॉलेजीन चालू दवरलें. थंय ताणें वनस्पतीशास्त्र बॉटनी ह्या विशयांत पदवी मेळयली. उपरांत ताणें इतिहासीक राशोल सेमिनारीन तत्वगिन्यान आनी धर्मशास्त्री ह्या विशयाचें शिक्षण घेतलें. शिक्षणीक वतेन बागवलेल्या आनी पर्यावरण अभ्यासाची आवड आसलेल्यान फादर पॉल मॅक्स हाणें आपली यादनिकी जापसालदारकी वांगडाच उच्च शिक्षण घेतलें. ताणें सिक्कीम मणिपाल युनिव्हर्सिटींतल्यान पर्यावरण आनी जीव सृश्टी ह्या विशयाचेर मास्टर डिग्री मेळोवन घेतली. उपरांत 2017 ह्या वर्सा जोधपूर नॅशनल युनिव्हर्सिटींतल्यान वनस्पतीशास्त्रांत PhD म्हणल्यार डॉक्टरेट हाचें प्राप्त ताणें केली. ताचें डॉक्टरेट संशोधन गोंयच्या ओडसाणीच्या वाठाराचेर केंद्रीत आसलेल्यान जातूंत पर्यावरण आनी तिगून उरपी उदरगतीचो हुस्को आनी आवड ताच्या जिवितान दिसून येयलो. ताचें यादनीकपण आनी गवळीक म्हणयारपण. गोंय आनी दमन दोन प्रांताचो यादनीक म्हूण ताणें 2004 ह्या वर्साक आनीक 8 पाद्री सांगाता पोरण्या गोंयांतल्या बो जेजू बाजिलिकेंत यादनीकी मागणी घेतली. आपणाचे यादनिके सेवेंत ताणें गोंयांतल्या कांय फिरगोजांनी आदारी पाद्री वो पातकूर म्हूण सेवा दिल्या. जशे परी फातोर्डा 2004 ते 2005, म्हापसा फिरगोचेन 2006 ते 7, लोतोले फिरगोचेन 2009 ते 13, आगसाई 2013 ते 15 आनी नेरूल 2015 ते 19 पारोकियल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कसो तो वावुरलो. उपरांत सालिगांवचे सेमिनारीन ताका प्रेफेट म्हूण नुमयाल्लो 2007 ते 9 ह्या वर्सा. उपरांत बिस्कू साहेबान ताका पाद्रीकार कसो नुमयाल्लो चिकाली हे फिरगोचेन 2019 ते 2026 हे मेरेन. उपरांत कॉन्व्हेनर कसो डायोसिजन सेंटर फॉर इकॉलॉजी अशी ताच्यो नेमणुको जाल्ल्यो 2022 ह्या वर्सा. तरणाट्यां मदें फादराची कीट अदिकूच वाडत वेताली. तांकां लागीं येवपाचो ताचो स्वभाव, सेवेची वेव्हारीक पद्दतीक लागून तो लोकां मदें आनी खास करून तरणाट्यां मदें खूबच लोकप्रिय जाल्लो. फिरगोसकारांनी आनी इश्टांनी ताका विनोदी उर्बा दिवपी म्हूण तरणाट्यां कडेन खोलायेन जोडून घेतलो. ताका फुटबॉल, संगीत आनी गिटार वाजोवपी
आनी तरणाट्यांक प्रोत्साहन दिवपी कार्यक्रम घडून हाडूंक जायते आवडटाले. तो तांकां तातूंत वांटो घेवंक लायतालो आनी बरो फुडारी जावंक तरणाट्यांक उत्तेजन दितालो. फादर बॉलमेक सकाळ गावप, गिटार वाजोवप आनी तरणाट्यांनी घडून हाडलेल्या संगीताच्या सुवाड्यांनी वांटो घेवंक खूब आवडटाले. ताणें युनायटेड किंगडम आनी भारताच्या हेर वाठारांनी व राज्यांनी वेगवेगळ्या भोंवडेची येवजण आंखलोली. पाद्रीचे संगीत पंगडान ताचो वांटो पळोवन अशें दिसून येतालें की ती धर्मीक आनी पारंपरीक उपदेशा भायर वचूंक जाय आनी लोकांक सृजनशीलता म्हणल्यार क्रिएटिव्हिटी संगीत आनी संस्कृतीत कार्यावळी वरवीं गुंतून दवरूंक जाय हें ताचें मन आसलें. गोंयांतल्या प्रीस बँड मिनिस्ट्री ह्या पंगडान एकवटाची वाट दाखोवपी पाद्रीक एकठांय हाडले आनी संगीताचो उपयोग करून शुभ वर्तमान परगटूंक आनी समाजांत जागृताय हाडूंक संगीताचो वापर एक हातयार कशें ताणें वापरलें. ताच्या ह्या ताळेंताक लागून माचयेर चडोवन लोकांक फुडो करपाची जी भिरांत काळजान आसता ती नाटक करूंक तो वावुरलो. हाका लागून तरणाटे कडेन लागींचे संबंद जोडपाक ताका मोजत जाली. तातूंतल्यान जायत्या जाणांनी ताका फकत पाद्री म्हणून न्हय पूण एक मार्गदर्शक आनी एक इश्ट म्हूण लेगून ताणी पळयलो एज अ मेंटर एंड एज अ फ्रेंड. पाद्रींनी तरणाट्याचेर शेक चलोवपाचे परस ताच्या वांगडा काम करचें अशें फादर बॉलमेक्साचें ठाम मत आसलें. पाद्रींनी तरणाटे कडेन दादागिरी एज अ बॉसी नेचर न्हय पूण तांचे मदलो एकूच टू वन अमंग देम हे जावन करचें अशें ताणें एकदां म्हणलोलें. ह्या तत्वीक गिन्यानाक लागून गोंयच्या कातोल तरणाट्या पंगडा मदें ताची तोखणाय जाली आनी हो तांच्या पिळगेंतलो एक संबंदीत यात्नीक जालो. फादर बॉलमेक्साच्या शिक्षणीक आनी पर्यावरणाचें योगदान आपल्या यादनिकी कामान वांगडाच फादर बॉलमेक्सान कोर्ताली हांगासर सेंट जोझफ वास कॉलेजीन वनस्पती शास्त्राचो एसिस्टंट प्रोफेसर म्हूण काम केलें. ताचे शिक्षणीक फाटींभूंय एक लागून ताची पर्यावरणी वळखिली घटमूट जाली आनी ल्हव ल्हव तो गोंयांत एक बलिश्ट पर्यावरणी आवाज म्हणून वयर सरलो. ताणें ओडसान जमीन सांबाळून दवरूंक कडक ताळो मारलो. सेंद्रीय शेती म्हणल्यार ऑर्गेनीक फार्मिंग आनी पर्यावरणी जागृताय हांचो ताणें उमेदीन प्रचार केलो. दोन प्रांतीक पर्यावरण शास्त्राचो निमंत्रक म्हणल्यार कन्व्हेनर ह्या नात्यान ताणें तरणाट्या पंगडा आनी थळाव्या समाजा वांगडा लागींच्यान काम करून पर्यावरणाची स्थापना आनी जापसालदारकी जमनीच्या वेपाराक प्रोत्साहन दिलें. फादर बॉलमेक्स हाणें गोंयच्या सैमीक गिरेस्तकांची राखण करपाच्या वावरांत थांबून आसतना भर घातलो आनी शेतकाम आनी पारंपरीक गांवच्या पर्यावरणा कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय अशी शिटकावणी दिली. पर्यावरणाची राखण ही फक्त विज्ञानीक म्हणल्यार सायंटिफीक जापसालदारकी न्हय तर एक नैतीक आनी धर्मीक कर्तव्य अशें ताचें मत जालें. बॉलमेक्साचें तरणाटी आनी शेतकी वांगडा काम करप कोविड-19 ह्या महामारीच्या काळात शिगाली सेंट फ्रांसिस झेवियर फिरगोचेर पांच दिगार कसो काम करतना फादर बॉलमेक्सान केलोल्या वावरांतल्यान फिरगोसकाराचेर बरोच प्रभाव पडलो. सोडून दिलोल्या शेत जमनीचेर आनी भायल्या राज्यांत जावन येतल्या जेवणा घराचेर हे वस्तूचेर गोंयकार दिसान दीस चडूच अवलंबून रावतात असो ताका हुस्को जालो. ताका लागून ताणें थोड्या तरणाट्यांक परतून शेती करपाक आनी पारंपरीक शेतीची पद्दत परतून सुरू करपाक सगळ्यांक प्रेरणा दिली. ताच्या फुडारीपणाक
हजारांनी 4 मीटर वापरून नासली जमीन परत लाख बुडीत हाडली. तरणाट्यांनी आपकुशीन तांदूळ आनी सेंद्रीय ऑर्गेनिक भाजीपालो पिकोवपा खातीर एकठांय येवन काम केले. आप बोर्डाचेर आनी तिगोवन उरपी जिणेक ताणें पाठिंबो दिलो. फादर बॉलमॅक्स स्वता शेतकामांत वांटो घेतलो आनी चड करून तरणाट्या वांगडा तो शेतांत काम करतालो. ताचे शेतकी चळवळीन आत्मनिर्भर कल्पना तरणाट्यांक गोंयकारांक ताच्या गांव कडेन संस्कृताय आनी पर्यावरणा कडेन परतून जोडपाक प्रोत्साहन दिले. ह्या योजनांतल्यान तांणी धर्मीक समाजीक जापसालदारकी आनी पर्यावरणीक जागृताय यशस्वीपणे एकठांय हाडूंक तो वावुरलो. ताचे भलायकेची आव्हानां आनी खासगी दृश्टिकोन 2010 ह्या वर्साक सुमाराक फादर बॉलमॅक्साचेर बेंगलोर शारांत व्हडले काळजाचे ऑपरेशन जालें. ह्या ऑपरेशनाक लागून ताचे भलायकेचेर भरपूर वायट प्रभाव जालो. उपरांत ह्या अनुभवान ताचे जिवीत आनी सेवेची लागणूक कशी बदलली ह्या विशीं उक्तेपणी फादर बॉलमॅक्स वेदांतूय जिवी गोवायकी दितालो. भलायकेचो संघर्ष आसून लेगीत तो आपल्या बुरयापणाक वावराक पर्यावरण जागृताय आनी तरणाटे मेरेन पावपाच्या वावरांत सदांच सक्रिय रावतालो, म्हणल्यार एक्टीव रावतालो. ताची ओळख आनी तोखणाय समाज सेवा आनी पर्यावरण चळवळींत ताणें दिल्ल्या योगदानाची दखल घेवन फादर बॉलमॅक्स पेरेरा हाका 2023 ह्या वर्सा कर्मवीर चक्र अवॉर्ड रुपे फावो जाले. फादर बॉलमॅक्स पेरेरा हाची याद लोकांचो पाद्री म्हूण जाता. बावाट आनी कोण्यो एकठांय हाडूंक तो सदांच वावुरलो. ताणें मार्गदर्शन केल्ल्या जायत्या तरणाट्यांक सांबाळलेल्या पर्यावरणीय कारणां वरवीं आनी ताणें प्रेशीत केल्ल्या शेतकी पुनर्जिविताची वावराक लागून ताचें दायज जिवें उरता. गोंयांतल्या जायत्या जाणांक तो बऱ्या वावराचो, सेवेचो आनी पर्यावरणीय जापसालदारकी आनी समाज कल्याणाचो प्रतीक सिंबल जावन आसा. हें जिवीत फादर बॉलमॅक्साचें आमकां सगळ्यांक आयज प्रेरणा जावं आनी तो चल्लो त्या पावलांनी आमी चलून आमी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक पावूं. हें चोडकून घेवन आमी आयज आमचे भाव इश्टाक, आमच्या सांगात्याक बॉलमॅक्साक निमाणो आदिवस आमी करता. सासणाचो विसो ताका मागता आनी देवान ताणें केल्ल्या वावराचो फोड आमच्या दरेकल्याच्या जिवितान दिसून येवं हीच आमची मागणी ह्या विसाच्या बलिदानांतल्यान आमी बाबाक उबारता. May God give him life eternal and may his soul rest in peace. गोंयच्या गोंयबान एकूच उपकार मागता जी कोण भितर सगळ्याक वॉलंटियर्स मातशे वॉलंटियर्स आयकून घेवचे. भितर आनी कोणाक सोदचेरूय आमी मिसाची भेट सुरू करता, मातशे बंद करचे म्हूण मागता. मिसाची भेट सुरू करता, मातशे बंद करचे म्हूण मागता. जी कोण भितर आसा ताणें पळोवन वचूंक उरलेल्यांनी मातशे सोंसणीकाय घेवची. मिसाची भेटींतल्यान गोड भेट फादर बॉलमॅक्साच्या आत्म्याक पासून आमी भेटूया प्लीज मागता. उरलेल्यांनी मातशे समजुचें.
सुरुवात मातशे बेगीनूच करचे. सगळी उभी रावया. मिसाची विडयक सुरुवात. देवाचे एपिसोड नंबर 8 पेज नंबर 4. नंबर 8 पेज नंबर 4. बापाचे आणि मुलाचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सुमिया येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकूण तुमचे सवे आसूं. बाबुडीनो, आज पवित्र सभा सुमी जेजू ख्रिस्त पुरोम आणि सासणीक यादनीक ही परब संभ्रमता. आपल्या यादनीकपणान जेजून किरीत भाशेन ह्या आमच्या पात्री भावाक वांटो दिलो आनी आपले बुनियादी यादनीकपण गवळीक मळार, शिक्षणीक मळार आनी पर्यावरणीक मळार ह्या आमच्या पात्री भावान उर्बेन, मोगान, जबाबदारेन आनी निस्वार्थी मनान फुडें व्हेलें. आज ताच्या देण्या पासत हे भेटेंत आमी किरीत भाशेन देवाक दिनो आसता. ताका सासणीक जिविताची भरती मागता आनी खास तरेन ह्या वेळार ताच्या दुखेत जाल्ल्या कुटुंबाक, ताची आवय फिलिपिना, ताची भाव भयणां आनी सगळीं घरचीं हांकां आनी आमकांय देवाची उसवण हांव दितां. हीच कल्पना आमच्या काळजांत मनान धरून हे भेटेंत फावो ते परी वांटो घेवंक तयार जावया. आनी सगळीं काल्तिकायेन म्हणया, सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून
आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. प्रार्थना. सर्वेस्परा बॉलमेक्स फिडेलिस पेरेरा या तुझ्या सेवकाक आणि याज्ञिकाक या संवसारान याज्ञिकपणांचे मुनियारपण तुवें फावो केलें. तर स्वर्गार तुझ्या मोहिमेच्या निवासान तो सदांच संतोष भोगूं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे पोटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. कोण मातशें मोबायल बी घेवन शुटींग करता करी नाका. हांगासर लायव्ह फीड वयता आनी ती अदीक बरी क्लियर वयता. म्हणटच अदीक गरजेचें आमी मिसाक बरे भशेन वांटो घेवंक देवाचें उतर आनी संभ्रमणेन बरे भशेन आमी वांटो घेवंक अदीक गरजेचें. म्हणून सुसेगाद मेवता बसोंक वचचें. कोणूय जाणटो बी आसा जाल्यार मातशें तांकां थोडो वगत बसोंक दिवंक जाता जाल्यार मातशें पळयात. मिस जाता तितलें रोखडेंच आमी सोंपोवंक प्रयत्न करतलीं. जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमायस हिल्कियाचो पूत, याज्ञिकी घराण्यांतलो, आनातोत शारान बेंजामीनच्या प्रांतांत रावतालो. ताची हीं उतरां. सोर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सोर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सोर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणो नाका. हांव तुका धाडटां ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें ताका सांग. तांकां भियोव नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें हांव आसां. उलयता तो सोर्वेस्पोर. तेन्ना सोर्वेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी ओपूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राजांचेर आयज हांव तुका अधिकार दितां. सोर्वेस्पराचें उतर हें. आमचो जबाब हे बरें गावून जातलो. Sorves ora
सर्वेस्परा म्हाका कोदींच फोटोंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोदय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवून आयक, म्हजें थारोवन कोर. जबाब सर्वेस्परा म्हजें कडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नोश्ट्याचो हातांतलो म्हाका निवार. जबाब दोनिया, तूं एकलोच म्हजो गोरवासो. म्हजे तरणे पिरायेंतावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतावन तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखतय. जबाब म्हजें ओठ तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. दिसभर तुवें केल्ली सोडवून गाजयतलें. देवा, म्हजे तरणे पिरायेंतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यान तुज्या ओजोऱ्याचें हांव वर्णन करीत आसा. जबाब उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. लुका परमणे शुभ वर्तमान. एक दीस जैतुनाच्या म्हणटात त्या दोंगरा बोगलेक आसल्या बेतफाजा आनी बेतानिये लागीं पावतूच जेजून दोगां आपल्या शिसांक धाडले अशें सांगलें. तुमच्या संकार आसा त्या गांवांत वचात. थंय भितर सरतूच एक गाडवाचें शिंगूर, ताचेर कोणूच अजून पर्यंत बसूंक ना, तसलें बांदलोलें तुमकां मेळटलें. ताका सोडात आनी हांगा हाडात. ताका कित्या पासत तुमी सोडटात अशें कोणूय तुमकां विचारीत जाल्यार सोमयाक ताची गरज आसा अशें सांगात.
सोमयाचे शुभ वर्तमान. परम संस्काराच्या बळान एकचार बांदपी गवळी आमी ओब्रीद घेवन 9 जाण आमी 2004 यादनीक जाले. तांतले एकल्याक मंगळारा दिसा देवान सोमयाक ताची गरज म्हण आपोवन व्हेलें. प्रितीच्या भयणा बाबानो, सोमयाक ताची गरज म्हण यादनीक जावन ताका आपयलें. आनी खरीचपणी ताणें जो वावर आपल्या यादनीकपणा वरवीं करूंक जाय आसलो तो ताणें केलो. सोमयाक ताची गरज पडली कारण ताणें सृश्टी नेटयल्ली आनी आतां सर्गीचो वस्त्र नेटोवन सोमयाक ताची गरज पडली. एका भाटकारान आपल्या भाटांत एक माड रोयल्लो आनी हो माड वाडोवन व्हडलो जावन बरेच नाल्ल दितालो. रसरशीत तो आसलो. एक दीस भाटकारान ह्या माडाक सांगलें, हांव तुका मारता, माड अजाप जालो आनी थोडो तेंप म्हाका रावून दी. भाटकारान म्हणलें, ना, म्हाका तुजी गरज, तुका तर म्हजी गरज, हांव तुजोच, मार म्हाका. आनी ह्या माडाक ताणें कातरलो. लागींच एक ल्हान नद व्हांवताली आनी ताचे नदीचे दुसरे सायडीन शेतां आसलीं. म्हणटकूच भाटकारान ह्या माडाचे कोरवे केले आनी हे न्हंयचें उदक ह्या शेतांत व्हेलें आनी शेत रोयलें. भरपूर पीक जालें. माड मेलो खरो पूण जायतें उत्पन्न जालें. म्हज्या सांगात्या आनी म्हज्या इश्ट बोलमेचा विशीं हांव कितें सांगूं आनी हांवें तर ताच्या बाबतींत कितलेंय उलयलो जाल्यार हो एक थेंबो जातलो व्हडल्या समदिराक. कारण जाणेन ताका श्रद्धांजली दिल्या तरीचपणी जायते ताचे बाबतींत बरयलें. ताचे गूण, ताचो वावर जायतें बरयलां, जायतें वर्णन ताचें केलां, जायती तूच ताचें केलें. तर म्हाका दिसना हांवें चडशें ताचे बाबतींत सांगचें. पूण तरी आसतना एक म्हजो मीत हांव तिनूच वस्तूंचेर लक्ष घालतलो आसा. पयलो म्हणल्यार मोगाचो यादनीक. दुसरें म्हणल्यार जाणवायेचो नॉलेजूच. आनी तिसरें काळजीदार. मोगाचो यादनीक तो अशें हांव म्हणटा कारण मोग ताका सगळ्यांचो. कांय वर्सां फाटीं बेंगलोर शारांत ताचें ओपन हार्ट सर्जरी जाली आनी हें ऑपरेशन कोत्ताना खरेंचपणी ताणें तें ऑपरेशन पळयलें, शुद्धेर हाडलो. जेन्ना तो गोंया आयलो बरो जावन आमच्या बरोबर सांगात्या बरोबर आसोन म्हणटालो, हांवें म्हजें काळीज पळयलां ना, आय हॅव सीन माय हार्ट. बोलमेच तुवें तुजें काळीज पळयलें पूण आमी ताचें काळीज ताच्या बऱ्या कोडण्यांनी पळयलें. कारण ताचें काळीज इतलें मोगाळ की शांतपणी दुसऱ्यान बारीक वागपी, कोणाची झगडलेलो अशें ना, समजिकायेन सांगपी आनी साद्या उतरांनी समजोवपी असलो मोगाळ यादनीक. आपणाक कितलोय वाग पळोवं आपल्या फिरगोजकारांचो मोग ताणें सोडलो ना. आपणाक कितलोय वाव पळोवं आपल्या कुटुंबाचो मोग सोडलो ना. आनी आयज तरीतपणी तांच्या कुटुंबांत एक व्हडलो संग्रम आसलो जो वर्सान वर्स जाता
ताचे आवय बापायची लग्नाचो उत्सव आयज आनी ह्या वर्सा सदां 2 वर्सां तांगेर हो उत्सव एक फामिलीचो मेळाव कसो जाता आनी खरीचपणे कुटुंबाक मोग दाखोवंक आयज तो घरा येवपाचो आसा. प्रिच्या भयणा बाबांनो, हो मोगाळ यादनीक आमकां वचूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार जाणवाय, जायती नॉलेज आनी ताचें सदांच कोणायनी जरी तर विचारलें आमी देखून गेले जाल्यार आनी सांग रे कितें म्हटल्यार ही स्टायल आसली तिची. आयक म्हणटालो अशें तकलेन मार, आपल्याय मारतालो दुसऱ्याचेर मारतालो, आयक समजून घे म्हणटालो. ही स्टायल आसली तिची. आनी ही इल्ली नॉलेज दुसऱ्यांक तो दीत आसा. आनी हाकाच लागून ताका जायते शिक्षणा वाटेन पुरस्कार, ताका आमी डॉक्टर अशेंय म्हणटा, कारण जाणवायेन बोलो. पूण ही जाणवाय आपणाकूच दवरली ना, दुसऱ्यांक ताणें वांटली. हांव गालजीबाग आसतना आमच्या भाटान एक माड जाली आनी ह्या माडाक जायते आनीक माडाचे फांडे फुटले आनी हांव पळोवन मातसो सरप्रायज जालो. हांवें रोखडोच बॉलमॅक्साक फोन मारलो, अरे हे भाशेचो माड जाला मरे गालजीबाग भाटान. तो म्हणून फोटो धाड म्हाका. फोटो धाडल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा आपली टिमीक घेवन रोखडोच थंय आयलो. म्हाका म्हणूंक लागलो, तो माड कातरी नाका, भुरग्यांक शिकोवंक उपकारतलो. आयज पासून हो माड गालजीबाग आसा. प्रिच्या भयणा बाबांनो, ताचें मन आसलें जाणवाय आपणाकूच न्हय पूण जाणवाय सगल्यांक पाव. आनी तिसरें म्हणल्यार काळजीदार. आयचे पयल्या वाचपान आमी जेरेमायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आयकलां, जंय देव खरीचपणी ताका पाठयता दुसऱ्या बरोबर वावरूंक. बॉलमॅक्साक आवयच्या कुसनान ताणूच विचून काडलो. दुसऱ्याचो हें काळजीदारपणान वागलो. जंय निशेध मारूंक जाय आसलो, काळजीदारपणान मारलो. जंय कोणाक कितें सांगूंक जाय आसलें, काळजीदारपणान सांगलें, कोणाकूच भियेलो. आयज ह्या काळजीदारपणाक आमी वालोर दिता. प्रितीच्या भयणा बाबांनो, बॉलमॅक्स आमी पाद्री ताका जायते फावटी शर्मावांक आपयताले, जायते फावटी टोकां दिवंक आपयताले, पूण एकूच हुस्को आसतालो, टायमार पावतलो काय? विल ही कम ऑन टायम? कारण वेता थंय लेट म्हणटाले. तियात्राक कांतार करूंक आसा, येतलो रे? सगळ्यांक हुस्को जालो. पूण म्हज्या खात्रेन सांगो येता, सर्गीच्या दारार तो वेळार पावलो. थंय ताणें डिले केली ना. कारण हॉस्पिटलान ताची निमणी उतरां आनी ह्या उतरान ताची भयण गवायली. जेन्ना तो बेसूद जावच्या पयलीं तो ही उतरां उतरालो, हांव भियेना, जेजू म्हजी काकूट कर. आय एम नॉट एफ्रेड, जीजस हॅव मर्सी ऑन. आमचो जेजू काकूटसार आनी हो काकूटसार देव आमकां काकूट बॉलमॅक्साक काकूट दाखयतलो आनी भेळार स्वर्गीय राज्यांत भितर काडटलो. पूण मनीस जाल्ल्यान आमी ताचे पासत मागूंक गरज आसा, तशेंच ताच्या घरच्याय पासत आमी मागूंक गरज आसा. आयज बॉलमॅक्साचें मरण बॉलमॅक्साक अजाप न्हय, हें व्हडलें अजाप न्हय, कारण ताणें जायतीं मरणां पळयल्यात आनी जें मरण ताणें पळयलां त्या मरणाक जिवीत दिवंक तो वावुरलो. ताणें मरण पळयलें झाडां पेडांचें. सृश्टीन ही सगळीं झाडां पेडां मरतात, हें मरण ताणें पळयलें आनी हाकाच लागून आपूण बॉटनी प्रोफेसर जावन ह्या झाडां पेडांचो जीव राखप हो ताचो हुस्को जालो. ताणें मरण पळयलें शेतांचें. ही शेतां मरतात सुकून गेले आनी ताकाच लागून आपल्या सांगातार आपल्या तरणाट्यांक घेवन आनी दुसऱ्यांक घेवन शेतान वयली आनी शेतांक ताणें जीव दिलो. ताणें मरण पळयलें, ओनितीन मनीस मरताले
आनी हाकाच लागून आपणें पयलें पावल मारलें नितीचें. आनी जी कोण ओणीतेन मरतात तांच्या जिवीत दिवंक आमचो भाव बोल्मेक्स पावूल. प्रितीच्या भयणां आनी बाबांनी आमी जायत्यांनी ताका वॉट्सॅपाचेर, ताका फेसबुकाचेर, इंस्टाग्रामाचेर ताच्यो जायते फोटो घातल्यात, ताच्यो जायत्यो गजाली घातल्यात पुरो ना. जसो बोल्मेक्स दुसऱ्या पासत मेळो, हांव आनी तूं मरूंक राजी आसा. भाऊ भयणीनोवे मोर्चांत तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता वचलें जावन म्हाका. सोर पदवेदार देवा, बोल्मेक्स तुज्या सेवकान आनी यात्निकान क्रिस्ताचे गुट ह्या संवसारांत विस्वाशीपणी समरमले. आमी समरुंतांक ह्या यत्ना वरवीं तुजे मोहिमेंत ताका तूं भितर सरूंक फावो कर आनी दैवीक जिविताचे सपूर्णयेन दादोशी जावन ताका पावय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची काळजी
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आणि शासनांच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व दाय आम्ही तुका दिन वाचूंक पावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो तुझ्या हुकुमान आम्ही चलमता तुझे कुशे प्रमाणे आमचे जिवीत चलता शेकी जे धुळींतली आमकां काडल्या ते धूळ मातयेक परतून वेता तेन्ना तुझ्या हुकुमान पातकाच्या गुलामपणांतली आमी सुट्टा आनी तुझ्या पुताच्या मरणान सोडयलोले आमकां ताच्या पुनर्जीवनपणाची मोहिमेक पावच्या तुझ्या उतरान तूं आमकां उठयताय देखून सर्व देवदूतां आनी संतां भक्तां संगाती तुझे मोहिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर देखून दोवा परी तुज्या आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखो. कोस्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर उंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें खास घेतली तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तेवार वतली हे म्हज्या उगडासता. भावार्थाचो देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्द कर. स्वर्गेस्परा बोलमेक्स पाद्री बोलमेक्स तुझ्या सेवकाचो उगडास कर. आयच्या दिसा ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें ताका आपोवन गेलो. तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो. तसोच ताच्या पुनर्जीवणपणाचोय तो वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवणपणाच्या परभाशान उतरून गेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुटीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेतल्यांची दुखी जाल्ल्या गोरच्यांची सायबा मागणी आयकून घे. अशें भाग्यवंत आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पोती भाग्यवंत दोन दुतां आनी सोर भकाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणू आनी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्वोदवेदार बापा सर्वमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. सोमयाक वेगवेगळ्या काळार वेगवेगळ्या मोडांचेर आमच्या भावा बोलमेक्साची गरज पडली. आमची सोमयाक गरज आमकां दिल्लें मुणयारपण आनी मिसांव फुडें व्हरूंक देवाचे कृपेचो आदार मागून जेजून शिकयल्ले मागणी म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य येवं. तुजी खुशी सदां सदां तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो पिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक पोशितां. तुजी आमची पातकां वोस आनी आमकां कांय पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां सर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्यान बरो आशान वत्रेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता थंय तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या पवाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी रासोड चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दी. बोड्यात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
वचची इगर्जेंत लोक इलो चड आनी चिकार भरलेलो आसा आनी मुवमेंट इल्लें तितलें सोंपें जावचें ना ते पासत उपकार मागता मोदेकात बांकां मदें सुवात सोडची आनी कुमन्यांव घेवन पाद्री जायते पाद्री आसा कुमन्यांव घेवन येतले म्हणटच लोकां लागीं मागता आसा थंयसरूच रावा कुमन्यांव घेवन पाद्री येतले मोदेकात वाट इल्लीशी सोडची म्हणून मागता ज्यो वाटो आसा त्यो मातश्यो उक्त्यो करच्यो आनी हो कुमन्यांव फकत जाणी कॅथलीक इगर्जेंत बावतीजम घेतला पळय तांकां This Holy Communion is only for those who have received baptism in the Catholic Church. आणि कुमन्यांव घेता आसतना मातसो घेवचें म्हणून मागता पाद्री जायते आसा सगल्याक पावतले भायल्यान लोक आसा तांणी भायल्यान रावचे पाद्री कुमन्यांव घेवन येतलो मातशें वाट मोदेकात सोडची पाद्री घेवन वचून आमचे युकरिस्टीक मिनिस्टर्स कोण आहा जाल्यार मातशे पाद्री कुमन्यांव घेवन व्हरून वाट दाखया युकरिस्टीक मिनिस्टर्स मोदेकात वाट सोडा मोदेकात वाट सोडा मोदेकात वाट सोडा मोदेकात वाट सोडा Kristnaच्या ऑनलाइन नंबर 25 पेज नंबर 61 पेज नंबर 61 line by sir. थोडीशी आहे थोडी ते लाईनी आहे उभे आहे थोडी लाईनी घेतो सारे थोडीशी राहा थोडीशी घेतो सारे
पोंडा ह्या गांवचो क्लिफर्ड डायस ताजे घरचे बी आहा जाल्यार मातशें ताका पळोवन सांग. प्रार्थना. सर्वेस्परा देवा, सोडवणीच्या संस्कारांनी दादोशी जावन बॉलमॅक्स फिडेलिस पेरेरा तुझ्या सेवका आनी याज्ञिका पासत तुझी दया आमी मागता. ह्या संवसारांत तुवें ताका तुझ्या गुटांचो मुनियारी केलो, तर स्वर्गात त्याच गुटाची बरी समजणी आपणावन तो संतोष. क्रिस्ता
आमच्या सोमिया वरवीं मातशें बसचें. फादर बॉलमॅक्साचो भाव लॉयड तुमकां हांगासर येवन आपणाची 2 उतरां आनी देव बरें करूं म्हणटलो आयकुचें. देवान दिले देवान गेले, देवाचें नांव गोड जावं. म्हज्या आवयच्या, भाव भयणाच्या आनी घरच्यांच्या नांवान ही 2 उतरां दिनवासणेची. भोक्तीमोड यादलेक आपुरबायेचो पूत आदार दिवपी भाव, मोगाचो तुतू तसोच माव, खरो इश्ट, उकोण फुडारी, गिन्यानान भरलेलो एनवायरमेंटलिस्ट, सृश्टीचो गुणमूक जाता, मौन रुजोवपी कलाकार, म्युझिशियन, कोडेगान खेळगडी, असल्या अनेक सबाट गुणांनी भरलेलो पाद्र वॉलमॅक्स पिरेरा आमकां फावो केलोय देखून देवा त्रिएक देवाक आमी आर्गां आनी दिनवास दिता. ताची खुशालकाय आनी शाणेपण आमी कुटुंबांत फिरगोचेर, खेळा मैदानार तशेंच गोंयची भुमी राखतना आमकां पळोवंक मेवली. देखून देवाक दिनवास. भोव मानेस फिलीप नेरी कार्दिनाल फेराव, तुमी ताका ताच्या याज्ञिकपणांत पाठयल्ल्या मार्गदर्शना खातीर आनी आदारा खातीर दुनिया देवा तुका आर्गां. म्हजे दिनवास आमच्या आदारी गवळी बापाक ताणें आमची खबर घरा मेरेन येवन घेतली आनी आमकां बुजवण दिली. आयच्या मिसाचें बलिदान म्हज्या भावाक फादरा पासत भेटयल्ल्या खातीर बिस्म साहेब, सिमेओ फेर्नांडीस तशेंच भोव मानेस बिस्म साहेब आग्नेलो पिरियरो आनी एमेरिटस बिशप ऑर्विन मारेटो, सिंधुदुर्ग डायोसीस, जाणीं चिकाली मीस भेटयल्ले. आमचे फॅमिलीच्या नांवान हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे दिनवास आमच्या गांवच्या पात विकाराक आनी पातपुराक तशेंच ताचे बरोबर वावुरतले सगळ्या कमिटीच्या वांगड्यांक, खेरीतपणी PPC वो कॉयर, आयचो हो समारोह आनी मांडावळ बरे तरेन पाडून येवंक तुमी खूब वावुरलीत. देवाक हांव आर्गां दिता आनी तुमचेर भरपूर आशिर्वाद मागता. ताची दुसरी फामील म्हटल्यार ताचे कंपेनियन पाद्री भाव. 8वेक आसतना सालिगांवचे सेमिनारींत तो भितर सरलो. तो आयज मेरेन ताच्या सांगाताक ते रावले आनी आमच्या एक घरचे वांगडी कशे ते जियेले. तांच्या ह्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिता आनी आपले मोंड्यारपण बागयोतपणी फुडें व्हरूंक देवाची मजत तांकां मागता. जायते पाद्री माद्री सेमिनारिस्ट आयज आपलो वेळ काडून फादर बॉलमॅक्सा पासत मागूंक आनी आमच्या दुखांत वांटो घेवंक आयल्या पासत हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. वेगवेगळ्या फिरगोसांनी फादर बॉलमॅक्स वावुरलो आनी अदीक करून ह्या वर्सांनी चिखलेच्या फिरगोजींत आपले मोंड्यारपण चलयलें. ज्या ज्या सुवातान तो वावुरला थंयच्या लोकांनी ताका बरो सोयेक आनी बरे तरेन मानून घेतला आनी ताचे सगळे मोगान वागले. कसो विसरो हांव सदांच ताचे वांगडा चिटकून रावपी ताचे आबुरबायेचे यूथ. तांचे वांगडा तांचेच करीत हांसोन खेळोन रावूंक तांकां फावो केल्ल्या खातीर
हांव देवाचे उपकार आठवयतां. कांय वर्सां फाटीं फादर बॉलमॅक्स पिडेन पडलेलो आनी फोर्टीस बेंगलोर हॉस्पिटलांत ताचो इलाज जाल्लो. फाटल्या दिसांनी अकस्मात दुयेंत जावन GMCन ताचो इलाज सुरू आसलो. पूण देवान ताका आपले मरणे परमणे आपोवन व्हेलो. जे दोतोर, नर्सी, हेर स्टाफ तशेंच ताचे आदाराक पाविल्ले दर एका भावा भयणीक आमी आमचे फामील काळजांत उपकारी. तुमचो उपकार आमच्यान केन्नाच विसरून जावचो ना. आयची मांडावळ जावं घरांत, फिरगोची भायर अर्थ बरीत करूंक वावुरल्ल्यांक जावं ट्रॅफिक कंट्रोल करपी पुलीस, गांवचे आमदार आनी कावन्सिलर, गांवचो लोक, तशींच सोयरीं आनी इश्ट मित्र, आमचे काळजा मनाचे दिनवास तुमकां. हांव माफी मागतां आनीक जायत्या जाणांक खाशा दिनवास दिवंक जाय आसत पूण करूंक ना. आनी जायत्या जाणांक जायत हांव विसरलां. तुमी आमकां समजून घेतले म्हूण हांव समजतां. आयज जायतो लोक गोंयचो तसोच गोंयच्या भायलो जांकां फादर बॉलमॅक्स वळखतालो आनी जी ताका वळखताली, तुमी हांगा येवन वो जंयसरूय तुमी आसात थंय ताचे पासत आनी आमचेय पासत मागले देखून हांव देवाक आर्गां दितां आनी तुमचे देवाची बेसानां मागतां. जायतो लोक सदांच ताचे पासत मागतालो, भोव करून ह्या फाटल्या थोड्या दिसांनी. तशेंच ताणें ताच्या मरणा उपरांत सोबार तरेनी ताका श्रद्धांजली पाठोवन दिल्यो. तांचेर सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. परतून एकदां आमचे फामिलीच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. देवान दिलो, देवान गेलो, देवाचें नांव व्हड जावं. उपकार मागता आमच्या आदारी दिसपाक सायमन हांचे लागीं आमकां आनी गोरच्यांक एक संदेश दिलो. भावणीनो, पाद्री बॉलमॅक्साच्या मरणान एके वाटेन आमी सगळीं खूबच दुखवल्या, जाल्यार दुसरे वाटेन आमच्या अपुर्बायेच्या पाद्री बाबान आपल्या जिविता आनी मुणयारपणा वरवीं आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना दिल्ल्या फळाबरीत योगदाना पासत आमची काळजां भावार्थाची नदर घेवन आज देवा दिनवासतात. ताच्या जिविता आनी तरेकवार मुणयारपणा विशीं समाज संपर्क साधनांच्या माध्यमांतल्यान आमी जायतें आयकलां, वाचलां, पळयलां आनी अनुभवलां. ताणें शिपडायलोलें बरेपण आनी ताणें आमकां दवरलेल्यो गोड गोड यादी माप मेजत नाशिल्ल्यो. ह्याच पासत आमचे आर्सिबिस्प भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव, जे पुर्वी चवेच्या म्हत्वाच्या वावरा पासत रोमा शारांत आसात, ताच्या नांवान आनी ताचे बरोबर तशेंच तुमकां सगळ्यांक म्हज्या काळजांत बाळगून हांव देवाक ह्या आमच्या पाद्री भावा पासत खोतखोतीत आर्गां दितां. दुबाविरीत आमच्या भावाचें मरण मानून घेवंक खूब कठीण आनी खेरीत खाशेलपणान आनी सोबार गुणांनी भरलेलो ताचो जागो भरून हाडूंक भोव मुश्कील. मनशाच्या हातान घातिल्ल्या प्रितमेच्या वैकुटाची गिरेस्तकाय वळखून ताणें तिची राखण करूंक जीव करचिलो. स्वर्ग आनी प्रितूम रचलेलो देव आमचो मोगाळ बाप ताका स्वर्गीच्या वैकुटांत खेरीत जागो दितलो ही आमची बरो आशाची खात्री.
पाद्री बॉल्मेक्साचो वावर न्हूच आमच्या दोन प्रांतांत पूण ताचे भायरूय चालू. When I was given the responsibility as a chairman of the Western Region Commission for Ecology, I made an earnest request to him to be the secretary of the said commission. With his creative and innovative initiatives, he has contributed significantly to the Western region, that is Maharashtra, Gujarat and Goa. आजपासून ओस्तोंचेच्या वाठारांतल्या कांय विस्तांनी ताच्या मरणा विशीं खूब परगटायल्या आनी किरीत घुसवण आमकां आनी ताच्या कुटुंबाक पाठयल्या. ओस्तोंतेच्या पर्यावरणाच्या खात्यान ताणें दिल्लें कृपेभरीत आनी फळाभरीत सहभागितायेपण हांव उपकारी काळजान मानून घेतां आनी देवाची स्तुती गायतां. GMC हॉस्पिटलान ताचे आवयन म्हाका अशें म्हणलें, हांवें ताका देवाक दिल्लो, आतां देवाच्या हातान घालतां, देवाची खोशी सांग. आमचे आर्चबिशप भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियल फेर्रांव हाच्या नांवान फिलिपिनां ताची आवय शालिनी आनी मारियानो, रेझी आनी साबिना, एरीन आनी टोनी, लॉयड आनी बानुशा ह्या ताच्या भाव भयणांक आनी ह्या सगळ्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक मुसवणेचो निराधार आनी मागण्यांचो सांगात भासयता. आनी तशेंच ताच्या सोंपलोल्या बापाय कायतान नाजारियो हाचोय मनान आनी मोगान उगडास करता. Sasnoco Isu Sorvespora Yamcha Padri Baba Klabui Bo Doyal Baba Amcha Padri Baba Volmeksaco Otmo Ami Tushi Adin Kurtam Jesutai Melia Sogliam Grubo Nimana Disa Jesus Sanata Punur Shivum Tosa Tolomun Tir Boroshan Patiatam या विनाशी जिवितां तुझ्या पाद्री पुताक सबार देणयांनी तुवें बोल्लोय अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्तांताय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली.
देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थोन तूं काकुतीन मानून घे. आमच्या पाद्री बाबाक स्वर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आसांव भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक घुसवण दिवं शिकोर. अशें जेजू सवे पावन तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा बरोबर आमी सगळीं सदांच जीव. क्रिस्ता आमच्या स्वामिया वरवीं. देव तुका वैकुंठान घेवन व्हरून तुज्या येण्या वेळी रोगसाक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गींच्या जेरुसलेम शारांत व्हरून पावूं. आनी तुमी सगळीं बरे भाशेन समजीकायेन आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान ह्या मिसांत वांटो घेतलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां ते फाटींतल्यान म्हणजे उजवे फाटींतल्यान गेट आसा थंयसरल्यान पुरसांव करून सेमितेरींत वचपाक भायर सरचें. एक 4 मिनटांची वाट आसा. बरे भाशेन माणसुगेन सरचें. तशेंच कळोवणी जे कडेन तांचे आवयक तांचे भावाक आनी तांचे गोंयच्यांक विश केल्यात परत तांकां विश करचें म्हणून मागलां. तुमचे आसले तुमचे मागणे ती ओळखून घेता आनी तांचो पूत तांचो भाव तुमकां बरें मागतलो म्हणून ती मागली. तो तांकां परत विश करचें म्हणून साइडीन काडटा Atot.
मासे पुश कर वो मासे पुश कर ए बाबा फाटल्यान फाटल्यान यो यो साइड साइड यो 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 एटा माय मासे तू हात लेना काय मासे फाटला साइड 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 मासे साइड रे हे गेटिंग गाडी मासे फाटले हो हो मासे साइड रे बाय तो मासे प्लीज साइड मासे साइड वाइट हे साइड घ्या हे साइड घ्या उचन उचन Bro, itu masih clear bro. Oh, yo. Cara masih lagi. Ini bentar. Masih right bro. Yo, masih. मासे वाट मासे फाटीराव बरोबर फाटी मासे फाडणार ना ओढलं काय Guys, let us just respect Father for one last time. Master word सारखी वाट सोडाय मासे समोर घे गेटी कोस रे प्लेयर बर का रावे झाले मास्टर तिंग क्लियर दोरा मासे साइड वाट करे मासे अंकल आटल्या माझे पुश करते का प्लीज साइड वाट करा सिस्टर मासे साइड होना काय वेट सिस्टर द्या साइड माझी साइड long course take the volunteers volunteers मासे 2 स्टेप वाढलेंगे प्लीज मासे 1 मिनिट
यो फादर यो चल मातशें वाट पळय प्लीज मातशें वाट मातशें मोदें नाका तुम्ही यूथ जे कोण धरूंक सोदतात ताणी आतां धरूं येता यूथ जे कोण आहात ताणी आतां धरचे मातशें लूट करनाका आतां तुमी धरूं येता चिकाले म्हण न्हू यूथ डोंट यूज दॅट चिकानी आनी व्हॉलंटियर्स यूथ प्लीज लोकांचे मातशें मागता मातशें हातले नाका सोसायटी
आणि दुसरो उजवाडाचो दूत आमी करूया. जेजून काना गांवांत लग्नावतल्यान उदकाचो सरो केलो. आतां पण दावे वाटेनाथांनी सुरू करूया. आमचे बाबा तुझ्या तुझे नाव पवित्र तुझे राय संपायन तुझी कोची स्वर्गाच्या तळाशी संसाराचा आणि आमकां समान रे तुझे गुरुरे सगळे तुझे दयाचा दुसऱ्यामध्ये तुझो आणि तुझो तुझा मध्ये जगाचे माये आमकां बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. समान रे तुझे गुरुरे सगळे तुझे दयाचा दुसऱ्यामध्ये तुझो आणि तुझो मध्ये जगाचे माये आमकां बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मध्ये जगाचे माये आमकां बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मध्ये जगाचे माये आमकां बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मध्ये जगाचे माये आमकां बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मध्ये जगाचे माये आमकां बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमच्या पाद्री बाबा बोलमेचा तुझ्या कोहागे तुझे स्वागेन आम्ही सकाळ करता तुका सकाळ सर्गेच्या राजा तुझे सुरक्षे लोक भायल्यान असलेल्या लोकांक आनी मातसो वेळ रावचे ही
निमाणी रीत रोखडीच सोंपयल्या उपरांत हांगासर पाद्री माद्री माती घातल्या उपरांत घरची माती जातली आनी मागीर पुरसां मागीर सडसडी सुरू जातले. गणोपा पडो न्हू तोपली तशी न्हू होय तोपली ते वता न्हू तोपली ते वता थियोलॉजी बी करपाची आसा जाल्यार हांगासर मातशें दोन्ही साईडी आमच्या घरात या जिवितांतलो आपणाक चडशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या पाद्री बाबा बॉलमॅक्साक सुमयाचे आधीन करुया.
सोमी आपली शांतीन ताका विंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्श येवंक करूं. आमच्या भावा पासवाक आमच्या सुम्या येशू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थया. ताणे म्हणलें, हांव पुनर्श येवंक कोण आनी जिवीत. म्हाका सोप मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे ताय जियेता आनी म्हाका सोप मानता तो सासना मरचो. लाजराच्या पोटार तूं रडले सोग्या आमची तुका पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवून केले आमच्या याज्ञीक बाबा सासनीक जिवीत. आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सोड वाचवले. आमचे याज्ञीक बाबा तुज्या राशांत घे. आमचे याज्ञीक बाबा पोलीस वरवीं नितळ केलोय आनी तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या बाकीवंताच्या सोग्यांत आमचे याज्ञीक बाबा तुज्या कुडी वखदाच्या पवित्र जेवणात बसय. ताका तुज्या सगळीच्या जेवणात बसय. आमच्या बाबाच्या मोड नवरी आमी तुगे सर बाबाच्या कुसुडे आनी सासणी शिंगाच्या बोटाच्यान आमकां धीर दी. आनी सगळी आमची मागणी आमच्या काळजा मानवी दुखून आमचे हुस्के कुंदी बापाक उबारून जेजू शिकयल्ले मागणी म्हणुया. आमच्या बाबा सगळीच्या आमी तुझ्या मेल्ल्या चाकराची आमच्या पाद्री बाबाची काकूट करून आपल्या गुन्ह्याची शिक्षा ताका दिवं नाका. कित्याक तुजी कशी पाळणूक ताका मौन आसली. खोऱ्या भावडता हांगा ताका भावडत्यांता एकवटायलो. तेच परी तुजी काकुती सोर्गी देवदूताच्या वरान ताका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचो विसो सर्वेस्परा ह्या आमच्या पाद्री बाबा बॉलमॅक्साक लाभय. Tuze moime, odoroli, exist
नव्यान स्वर्गा राजा एकटाय जाऊन आम्ही सोडी तुझ्या Bye-bye, see you. Good night. Good night. माती चोळ झाला काय कुल्यार घाल्या पुरो एको कुल्यार करो एको कुल्यार करो हेरूय लोकांक दवरा थोडी माती पुरो एको कुल्यार करो लोक 100,000 लोक 8,000 लोक हांगा एको कुल्यार करो ऑडियो चेंज करो
ओय ना माझ्या साईड लोकां मातशें क्लियर जावं कमिशन माझ्या साईड ना ना रागा जाणार पाया मासे फासले मासे मागील ते पुरा मासे ऐशी मासे वेगळे फटाफट पण 20 किलो मासे 20 किलो मासे ओय मासे 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 भात हो जाए मासे सोडले असे मागे मासे प्लीज मासे वेगळे मासे प्लीज ओ लोक तो सरा मासे हाती भी आहे मासे मासे हाती आणि मासे फास्पर आहे मासे हाती आणि मायो मी माना काय मासे हात भासते आहे मोठा आहे मासे प्लीज पण वीज केल्या ती पोती कोणा काय पाहिजे भाई एक माना तो लाठी टाको भाई तो तो मारता माशा मूव जाए फास्ट मूव माशा पाया माशा फास्ट मूव जाओ माशा लोग थोड़ा है आधा है बोल जा अच्छा और 20 के लिए 20 कोना का प्लीज भाई एक महीना काय मासे आतो ते नसाय मासे मासे उतरते त्या मुखावर मासे 20 केंद्राला कोणा काय मासे आतो ते मुखावर आहे एक महीना काय पाय मासे माशा फास्पर बाबा माशा फास्पर माशा हाती आणि मुखार माशा प्लीज
हँग मानाका बाय हँग मानाका कोण हँग मानाका बाय माशे ही कसा झालो माशे हातून माशा बांधले वय माशे लोक चोडा माशे हँग म्हणा काय प्लीज माशे फोटो
you.